केरळाच्या वायनाड वाठारांत जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान लेगीत गरजेची उपाययोजन करची म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हाचेर उपरांत आमदार देविया राणे, निलेश काब्राल, विजय सरदेसाय, आलेक्स रेजिनाल्ड, गणेश गांवकार, वेंझी विएगश, विरेश बोरकार आनी हेरांनी उलोवप केलें. Because what happened in Wayanad, why it will not happen in Goa? I believe that we are also a whisker away. We need to wake up. जे मुख्यमंत्री पयर सांगतालो मॅन मेड डिझास्टर म्हणून, वी आर ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स अ मॅन मेड डिझास्टर. स्पेशली बिकॉज सर अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जरी तर आमी वेस्टर्न घाटां करपाक गेले विथ 3 linear प्रोजेक्ट, वी हॅव टू अप्रोच दीस व्हेरी व्हेरी कॉशियसली. आनी दॅट्स बिकॉज सर जे दोन विलेज आहले, एक मुंडकाल आनी चुरमाला, दे हॅव बीन कंप्लिटली वॉश्ड अवे. Bridge collapse जाले and the rescue operations are hampered. Wayanad हे डिस्ट्रक्शन पड जाला बिकॉज हेजे 2011 रिपोर्ट आयिल्लो गाडगिलाचो. he had said and he was there. हांव आज तेगेलो इंटरव्यू सकाळ चोयतालो ऑन NDTV. he had said that you keep checking जे बॅलन्स इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाताय, हिल कटिंग जाताय, हेजेर माती पडे आहा ती वीक जाता. Wayanad, I believe, is a case study for the environment versus development formula. How do we mitigate landslides? Are we willing to stop building hotels, houses by cutting hills? What's our plan to ensure zero tolerance towards hill cutting, Speaker sir? स्पीकर सर, माधव गाडगिलान सांगिल्लें की हे 3 linear projects म्हणजे जाल्या, त्याचे खातीर दोंगर कापल्या, थंय लँडस्लायड जावपाच्यो आहा म्हणून. आनी स्पीकर सर, हे जे वायनाड जाला थंय अल्ट्रा इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव लोकॅलिटीज आयडेंटिफाय केल्ल्यो आनी ही बी केल्ली. आतां स्पीकर सर, नो क्वेश्चन नंबर 9C रेजिनाल्डाचो 19 तारखेक तातूंत तांणी गव्हर्मेंटान उत्तर दिलां की पेडण्या 4 एरिया, दिवचले 3 एरिया, सत्तरी 2 एरिया, तिसवाडी 0 आनी बार्देज 1 नियर हायकोर्ट इतलेंच लँडस्लायड प्रोन म्हणून. स्पीकर सर, हें आमी प्रिवेंट कशें करतले? हें प्रिवेंट जर करतले जाल्यार आमी आमचे स्लोप्स आनी हिली रिजन राखपाक जाय. आणि आता पावसाच्या दिसान ज्या तरेन पळय रिवर व्हांवता, हे परत परत अशा जाग्यांचेर आमचे हे सॉयल इरोजन जायत आसा. सो हांव मागता डिझास्टर मॅनेजमेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट, की तांची टिमान पयलींच पावसा पयलींच मातशे अशे रिटेनिंग वॉल्स तर अशे बांदले अशा जाग्यांनी आनी स्ट्रेंथन केले. तशेंच विथ WRD डिपार्टमेंटान तर हे जे आमचे नदयेचें आसा डिसिल्टिंग, इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट की आमची वालवंती नदी, म्हादय नदी, ज्यो मेजर रिवर्स आसा आनी सत्तरी भागाक खूब अफेक्ट जाता, त्या कारणां खातीर आज सगळे सत्तरीज फ्लडेड टुडे. सो हें तर मातशें टायमली तर डिसिल्टिंग घेतलें आनी मेजर्स घेतले, प्रिवेंटीव मेजर्स, जाल्यार आमी वी कॅन प्रिवेंट ऑल दीज लँडस्लायड्स एंड फ्लडिंग. These to, if you do bad and if you don't protect the environment, the environment will naturally swallow us away. Thank you, Speaker sir. आमकां जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स घेता आमकां ज्या जाग्याचेर सर्वे करपाक जाय, ज्या जाग्याचेर स्टडी करपाक जाय विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटी किंवा कन्सर्न इन्स्टिट्यूशन्स, त्या इन्स्टिट्यूशना कडल्यान आमी तो करून घेता. कारण दीस इज वायनाड इज एन आय ओपनर, म्हणजे ही धोक्याची घंटा आसा. त्या ती गोंयान हो पयलीं करून घेतलेलो, हाजे काही गोश्टी आयडेंटिफाय केल्या आनी हांव म्हज्या डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिता की जी प्रिकॉशन्स त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी सजेशन्स केल्या, म्हणजे ज्या जाग्याचेर लँडस्लायड प्रो झोन दाखयला, म्हणजे वी आर नॉट ओन्ली इन द वेस्टर्न घाट बट गोंयांतलो वेस्टर्न घाट तर जालोच, इज फ्रॉम द पेडण्या टू टील काणकोण, म्हणजे जो कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोंय ह्या 3 स्टेटीक लागता. बिसायड्स दॅट म्हणजे इंटरनल जे डोंगर्स आसा वेगवेगळे जे आसा पळय न्ही, हे आमकां पळय हाजे म्हणजे स्टेबिलिटी तेजी हालोवन उपयोग ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.